पुराय उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्यो दर्यावेळो तेलाच्या गुळयांनी भरल्यात। गोंया खातीर ही हुस्क्याची गजाल। शुक्रारा सावन हे तेलाचे गुळे दर्यादेगांचेर दिसपाक लागल्यात। तेलाच्या गुळ्यांक लागून नुस्त्याचेर वायट परिणाम जातलो। हे गुळे काडून दर्यावेळो निवळ करात, थळाव्यांनी मागला। 2 दिसां आदी केरी, हरमल, मांद्रे, मोरजी, वागातोर, कांदोळी आणि मिरामार दर्यावेळेर तेलाचे गुळे आयिल्ले। आता दक्षिण गोंयांतल्या कासावली वेळसाव दर्यावेळेर तेलाचे गुळे आयिल्ल्यान थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या। हे तेलाचे गुळे काडून दर्यावेळो निवळ करपाची मागणी तांणी केल्या। फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा ही समस्या चडच गंभीर आसा। पावस सोंपलो काय गोंयच्या दर्यावेळांचेर तेलाचे गुळे येतात। हाचे आदी कितलेशेच फावट हे गुळे आयल्यात, पूण हे खेपे ते चडच आसात। आयज आमी कासावली वेलसांव बिचीचेर आसा आनी वर्साचे ऑलमोस्ट आतां 12 म्हयने हे तार बॉल दिश्टी पडटा। आयज ह्या तार बॉला लागून नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जालेले आसा। हिंगा आतां तार बॉलाचेर पळयलें जाल्यार आमचे सेल स्पिशीज पिड्यार जाता रायट नाव फॉर एग्जाम्पल। तशेंच करून सगळी मरीन लायफ जी आसा आयज काबार जाता। आयज नुस्तेकार आयज तार बॉल फिश करता पूण लेस नुस्तें धरता। सो हे कोस्ट गार्ड कितें करता, आयज शिपी येता एमपीटी पोर्टाचेर आनी एमपीटी पोर्टाक कांय मेकॅनिझम ना। कोस्ट गार्ड दिल्लो आसा। स्टेट गव्हर्मेंट WRD डिपार्टमेंट कितें करता, आयज एक सायड इरोजन, दुसरी सायड तार बॉल। आयज आमची सिल्वर बीच जी आसा आयज काडी जालेली आसा। आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर, especially the environment minister, to pursue this matter with the MOEF and see that the solution is brought. आयज टाल बॉल्स पडले जाल्यार आमची बीच आख्खी काही बीच जातली, सिल्वर सेन आयज काबार जातले। सो सरकार जो आसा हो हे इम्पॉर्टंट इश्यूचेर लक्ष घेवचे आनी हे इश्यू जाता तितले बेगीन हे सॉल्व करचे आनी हे तार बॉल जे आसा पयले काडचे म्हणून सरकाराक विनंती करता। कोण सुद्धा दर्यान पडलो न्हू जाल्यार मागीर तो वर्स्ट विचार येतलो। सो हे कोण कंट्रोल करतलो? आयज सीएम तुका हांव सांगूंक सोदतां, तूं जे गोंया विकूंक म्हटला न्हू, हे बारीक जे गोश्टी आहा न्हू तेचेर पयलीं लक्ष घाल। ही पळय, दीस इज अ मरीन लायफ। हे सगळे शेल फिश, हे सगळे मरीन लायफ पळय, शिणाणे बिणाणे बीन म्हणटात न्हू ते हे। आनी हे आयज हे पळय हे आयज ही ऑयल बीन जी पडटा, हे असले प्रॉडक्ट जे दर्यान हे हेजार्डस प्रॉडक्ट जे दर्यान तुमी सोडटात त्याच्या कारणान हे पिड्ड्यार जाता आनी फुडें हे आमकां मेळचें ना। सो पयलीं तुमी नॉलेज गॅदर करा की एनवायरमेंट कशें सेफ करतले ते। ही नॉलेज असल्या शिवाय आमी एनवायरमेंट सेफ करूंक शकना। तुमी जे बसले स्पेशली मिस्टर काब्राल, तुका हांव सांगूंक सोदतां, तूं जो सगळे ब्लू फ्लॅग आनी रेड फ्लॅग बीन करूंक सोदता बीचीस, तूं पयलीं बीचीस ऑलरेडी जे आहा ते मेंटेन कर पयलीं सारकें, आनी तेच्या मागीर ब्लू फ्लॅग आनी रेड फ्लॅगाचें सर्टिफिकेशन वच। पळय, दीस इज टोटल नॉनसेन्स। तुमी आमच्या पर्यावरणाला खेळटात आनी हे जे तुमी केले, हे जे शिपींग कंपनीज आहा हेका सू करपाक जाय आनी हे काम गव्हर्मेंटाचें। आनी सीएम तूं हेचेर लक्ष घालपाक जाय की हे बीचीस जे आहा न्हू हे गोंयान पडटा आनी तुमच्या ज्युरिडिक्शनान येता। हांव मागता कन्सर्न एथॉरिटीज आहा ते हेचेर एक्शन घेतले आनी हो फिनॉमिना एवरी इयर जो जाता तो बंद जातलो म्हणून। कित्याक आमकां आमचे एनवायरमेंट इम्पॉर्टंट। वी आर अ ट्युरिझम स्टेट आनी आमकां ट्युरिझम गोंयान डिस्ट्रॉय करपाचो ना। गोवा 365 खातीर कासावलेच्यान हिरू महाले।